ढवळीकार भावा मुखार निमाणे मगोतले अस्वस्थ गटान मारतें घेतलें। मगोच्या बीजेपीत विलीनीकरणाच्यो वावड्यो आनी आमसभेच्या तारखेवेल्यान सुरू जाल्लो वाद सध्या थंड। पयलीं थारिल्ले प्रमाण आमसभा 17 डिसेंबराकूच घेतले म्हूण आदलो आमदार सेक्रेटरी लवू ठाम उलोवन दाखयतालो। मात आतां आमसभा ढवळीकारान थारायल्ले प्रमाण 24 डिसेंबराकूच जातली। विलीनीकरणाचोय मुद्दो आमसभेत येवपाची शक्यताय कमीच। गोयचो सगळ्यांत पोन्नो प्रादेशीक पक्ष मगो बीजेपीत विलीन करपाचो प्लान चल्ला म्हूण मगोचो सेक्रेटरी आनी आदलो आमदार लवू मामलेदार स्वता प्रुडंटाकडेन उलयलो। स्वता सुदीन ढवळीकारूच मगो बीजेपीत विलीन करूंक फुडें सरला म्हूण लवू सांगतालो। मगोची 17 डिसेंबराक दवरिल्ली आमसभा सेंट्रल समितीन खासा बसका घेवन फुडें 24 डिसेंबराक धुकल्ली। विलीनीकरणाचो यत्न चल्ला म्हूण लवून आमसभेचो बॉम्ब घालो। मात आतां सगळें थंडावलां। मगोची आमसभा 17 डिसेंबराक जावपाची आशिल्ली। केंद्रीय समितीक दिल्ले मुजतवाडीचेर शिक्को मारपाक ही आमसभा। केंद्रीय समितीन मदींच बसका घेवन आमसभा 24 डिसेंबराक फुडें धुकल्ली। विरोधी गटान तारीख फुडें धुकलूंक विरोध केलो। आमसभा 17 डिसेंबराकूच घेवपाचेर विरोधी गट ठाम आशिल्लो। आयतारा 17 डिसेंबराक मगोची आमसभा निमाणी जालीच ना। आमसभा 24 तारखेर जातली। मगोतलो अस्वस्थ गटूय वांटेकार जातलो। ह्या सगळ्या भोवळांत विलीनीकरणाच्या मुद्द्याचेर अजून स्पश्ट कांयच ना। विलीनीकरणाच्यो वावड्यो म्हूण ढवळीकार भाव सांगतात। विलीनीकरणावयल्यान बॉम्ब घालपी लवूच मारतें घेतलां। विलीनीकरणाच्या प्लानाचेर आमसभेत जातली अशी दिसताली ती शिवगर्जना शेळेल्ल्यांत जमा। ढवळीकाराची केंद्रीय समितीच मगो फुडें चलयतली। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार। मुरगांव सड्यार पीडब्ल्यूडीन 22 बोरवेली मारून उदकाची वेवस्था केल्ली खरी, मात 22 फक्त 5 चलतात। उरिल्ल्यो बंदच। सड्यार वॉटर रिजर्वयर घाला, लोकांक उदकय सप्लाय करतात, मात तें लोकांक पावना। बोरवेली आसा तश्यो सारक्यो करून दिवच्यो, लोकांचो उदकाचो प्रस्न सोडोवचो म्हणून सड्याकार मागतात। 15-20 वर्सां पयलींचे बोरवेल जेन्ना बसयली हे सिस्टमीचेर ऑटोमेशन, त्या टायमाचेर जेन्ना हे टँक बी ओवरहेड टँक जे बसयल्या ते तेन्ना बसयले थंयच्यान आयज तग्यान केन्नाच क्लीन करूंक ना। आयज पळयलें जाल्यार ह्या बोरवेलीचेर म्हाका लोकां कडल्यान कंप्लेन येयल्या की भितर कितें तरी जीव पडले उदक बरें मेळटा, उदक बरें आसा। आतां इतलेंच की तेंच्यांनी मातशें हे करूंक केन्ना केन्ना येवन मातशें ते क्लीन करपाक जाय। आमी तांकां वचून सांगता पीडब्ल्यूडीक, बाबा रे हे करा, रिपेर करून घेवया। तेंचे कांय ना, ते काना मनार कांयच घेयना। बोरवेल आमची आसा पळय न्हू, ती बेगीनच्या बेगीन तेंच्यांनी आमकां रिपेर करून दिवची। कित्याक जाणां आमकां केन्नाच त्रास जावपाक जायना पाणयाक लागून। महिलांक म्हटल्यार आमकां खूबच हाल जाता आमच्या महिलाचे। अशी आमी बोरवेल सुद्दां आमकां एक ना, थंयसर आसा पण पाणी ना। ते मातशें बोरींग तुमी सारकें करून आमकां दिवचें, ना जाल्यार आमकां पाणी बंद जालें जाल्यार आमी हेचे कडेन टँकर जर हाडलो जाल्यार हांगा सगळ्या बायलांची गर्दी पडटा आनी झगडी जाता उदकाक लागून। ताका लागून आमकां हांगा कांयच दुसरें प्रोविजन ना। हांगा बोरवेल आसा पण ते सगळे मोडलेले आसा। मुरगांवच्या आमदाराक परिस्थिती खबर आसा, मात तो बोट दाखयता पीडब्ल्यूडी। बोरवेलची आमी सोय लोकां खातीर केल्ली कित्याक एमर्जन्सी जेन्ना उदकाचे प्रॉब्लेम जाता, खूब प्रॉब्लेम आसले सड्यार पयलीं। सड्यार आसलेले ते प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक लागून खूब मेहनत करून आमी बुस्टर बसयले, 2-2, 3-3 टाके केले, पूण शेवटी सोर्स ना, उदक जर पावना वयर जाल्यार केन्ना तरी अडचणी येता। आनी बोरवेल लोकांक एटलिस्ट बाकीच्या कामाक उपरपाक उदक पावता। थोडे कडेन भुरग्यांचें पाणी बरें आसा, गव्हर्मेंट स्कुला कडेन हे सगळे बोरवेल हांव रिपिटेडली सांगून सुद्दां डिपार्टमेंटाक सांगून, इंजिनियराक सांगून, शेवटी कितें बोरवेलाचें काम आमी फक्त येई पर्यंत सांगूंक शकता, त्याच्या वयर मिनिस्टरा कडेन खबर जालें। तरी आसतना 2-3 कडेन उलयलां, लेटरां म्हाका सायन केल्लेली आहा, पूण ते सगळे बोरवेल चडशे करून येतले चलना, त्याची म्हाका खुबशी कंप्लेनी येता। पीडब्ल्यूडीचो येई भलतेच सांगता। आतां कितें जालां की उदक खूब आशिल्ले कारणान लोक चडशे ते यूज करपाक वचना, पण खूब कडेन लोक बाकीच्या आपल्या युजा खातीर, मे नॉट बी फॉर ड्रिंकींग पर्पज, बाकीच्या युजा खातीर ते वापरतात। जेन्ना जेन्ना आमी वी ट्राय टू कीप इट इन ऑपरेशन, म्हणजे केन्नाय जर कितें प्रॉब्लेम जाल्यार एटलीस्ट लोकांक एक एडिशनल सोर्स आसचो म्हणून आमी तो इन ऑपरेशन दवरता। 22 बोरवेला पैकी 17 बोरवेली ह्यो मोडलेल्यो आसात आनी फक्त 5 ह्यो ऑपरेशनान आसा। हांगसरल्यो ह्यो बोरवेल पीडब्ल्यूडी खातें रिपेर करून मुरगांवच्या लोकांक हे पाण्याची वेवस्था करतली काय कितें? ह्यो बोरवेल
स्वता पयलीं आदी उदकाक तानाळलेलो आसा आनी मुरगांवच्या लोकांकूय उदकाक लागून हांगसर ताण्यात दवरता. PWD डिपार्टमेंट हांगसर हे रिपेर करून मुरगांवच्या लोकांची ही तान भागयतले काय कितें. मुरगांवच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर सुरेंद्र मडकयकर. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.